पण बाब 24 तारखेर वर्डिक्ट आसा एज फार एज डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर कशें पळयता तुमी तुमच्या हितून फेथ आमी कितें केलां तें कायद्यानूच केलां हां आनी कायद्यान कितें आहा तें जातलें. तुमकां हेजे ज्युडिशियरीचेर फेथ आसा ऑफकोर्स मनशाक म्हणटा तो ज्युडिशियरीचेर फेथ आसपाकूच जाता. सो आमी देवाचेर धरता तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल फेथ इन ज्युडिशियरी. दॅट इज वन इशू. एनादर इशू इज दॅट तुमच्या सायडीच्यान मानशेचो इशू एक भरपूर त्रास जाल्लो आसा. तुमी थिंगा विजीट केले, तुमी ऑफिशलांक हाडले, कितें एक्झॅक्टली आतां कितें केलेलें आसा तुमी? म्हाका दिसता ती सापोर्टेज म्हणून हां पयले ते 2 दिसां आदीं थिंगा कोण एक खांबो घातलो. हां आंबो घालून चेअरमॅनाक कोणें सांगलें. चेअरमॅनान वचून तो व्हिडिओ काडलो, पुलीस कंप्लेन केली. पुलीस कंप्लेन केल्या उपरांत मागीर दुसऱ्या दिसाक माणूस मोडली. सुमार रातचे 11:30 म्हाका फोन केलो, आमी गेले एन हांवें सगळे ऑथॉरिटीक हाडले, पुलिसांक हाडले, मागीर सगळे आमचे मामलादाराक हाडलो, डेप्युटी कलेक्टर हाडलो. बट इट इज ऑल दॅट. काल आमी ती बेश्टी खंय मारून पॅक केल्या. सद्या उदीक ताका दूख लागली. इट वॉज व्हेरी पेनफूल. वेजिटेबल्स रोयलेले. एग्रीकल्चर प्रमोट केल्लें त्या खातीर हांव डेप्युटी सीएमा लागीं मागतलो वचून ताका रेकमेंडेशन ह्या लोकांक जे सगळे लॉस जाला तांकां हे बेनिफीट दिवचें म्हणून. पूण कोणें कितें केलां तेजेर एक्शन कांय मागचो ना? मॅक्सीन तें आमी पुलिशेन चालूच आसा. ती पुलिशेचें काम. वी हॅव ऑलरेडी रोड आनी आयज देखून राती म्हाज्या फुड्यान टॅनंट एसोसिएशन येयल्ले. एगेन वी हॅव टू रिमांडर लेटर पुलिशेक दितले. हे खंय पावला ती कारवाय. कन्सर्न मिनिस्टराक मेळ्ळें तुमी बाबा शेतां बुडयता कोण, कोणाक परमिशन दिता, कोण कितें करता पळय तें? आय स्पोक टू कन्सर्न मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोनार उलयला आनी शी इज ऑलवेज कॉपरेटीव. ती येवन थिंगा एक्शन घेवन एका वर्सा फाटीं तेन्ना आमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. आख्खें गोंयां बुडलेलें पूण कालापुरात 4 आंब्यानी म्हणटा ते कांयच उदीक रस्त्यार येवना. दॅट्स वाय आय ऑलवेज से आय एम व्हेरी मच ग्रेटफूल टू ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मुशर्रफ फॉर गिविंग मी फ्री हँड टू वर्क वॉट एवर अँड मोर स्पेशली रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमचो फिलीप नारी. आमचो चिकुल्ल्याचो बांद जो आहा न्हू तो मोडून वतालो. तो आज उंच काडून फेरी उंच काडपाक सोदता आमी. तो उदीक सगळ्याक बंद जालें. चिंगा ते चर्च माउंट कार्मेल हय तेजेर तुमी विजीट केल्ले त्या टायमार तुमी? विजीट केल्ले न्हू हांवेंच ते फॉलो अप करून देन डेप्युटी सीएम विजय बाग तो आसलो तेन्ना एक्सपर्टायज करून तेणें प्रोविजनल एनओसी फॉर हेरिटेज सायट म्हणून दिल्ले. तेज्या नंतर आतां बाबू आमचो डेप्युटी सीएम एंड टावन कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर तो जाल्या नंतर हांव कंटिन्युअसली फॉलो अप करून ते कमिटीक घेवन तेणें ते डिक्लेअर करून आतां डिक्लेअर करून सोडा अंडर सोडा तेणी एक फंड सेंट्रलाचो मेवता म्हणून तेणी एक थिंगा ओल्ड एज होमपाचे. पूण आय वॉज केप्ट इन डाक. तुमकां सांगूंक ना? म्हाका सांगूंक ना. तेन्ना हांवें दिवसा सारके इंजिनियरांक जॉयन बीजेपी फकत हें कामां करपाक हीच कामां करपाक लागून आमी जॉयन जाले. कित्याक काँग्रेसान आसतना पेपर काडटाले अशें सकयल उडयताले, काडटाले सकयल उडयताले. आयज जेन्ना लोकांक दिसतलें कितें केलां तें आमी तेन्ना लोक आमकां. सो तुमी कितें मागलें? तेंच न्हू वन मोर थिंग थिंगा हांव स्पेशली आतां आयिल्लो म्हाका मिलिंदान अर्बन मिनिस्टरान फोन केलो काल आनी तूं मातसो येवन आपल्यान मेळ. आतां तीच मिटींग हाडली आनी मंत्र्यान एका इश्युरन्स दिला म्हाका. कोणी तुका जाय तशें तूं वच सायटीक पळय माप कर लँड प्रोव्हिड एरियाचेर आनी तुका जाय तशें करून घे. बट हांवें त्या कोणाक विचारलें कितें दीस इज ओन्ली ओल्ड एज होम फॉर द बोन्स आनी त्या कामाक म्हाजो पुरो पाठिंबो आहा. पूण ते रुइन्साक डिस्टर्ब करून आसा तशेंच एज पर म्हाका हितून सिविलान भरपूर नॉलेज आहा. आय एम ऑल्सो क्वॉलिफायड इन दॅट. वी वील सी वी वील टेक कन्सर्न वीथ दी कमिटी माउंट कार्मेल सिंगल कमिटीचे कन्सर्न घेतले फुड्यान बसतले आनी तांकांय जाय थंय आनी पाद्री आसा माउंट कार्मेलाचे तांकांय घेवन आमी सिस्टमॅटीक हें करून दितले. ओके. गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट येवपाचे आसले. व्हडलो गव्हर्मेंट व्हडले प्रोजेक्ट येवपाचे आसले म्हणून खंयचो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट ते वाडायले खबरो कितें तें कितें कोणाचें आयकोचें न्हू. आयक सांगता पळय कित्याकूय ओपोज करून फायदो ना. तर सारकें कितें आहा न्हू तें करपाक सरकाराक कोणाचेंच आडूंक जायना. आतां आमी कितें करता प्रोजेक्ट येतलोच थिंगा खंयचो हे पूण थिंगा न्हू डोंट डिस्टर्ब द रुइन्स एंड द फासाड ऑफ द चर्च. आसा तेजेर ग्रेट हिस्ट्री. ग्रेट हिस्ट्री एंड आय विल नॉट अलाव टू डू दॅट. ओनली थिंग इज दॅट कॅन बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू अदर लँड. टोनी बाबा आनी एक विशय म्हणटा पळय तुमच्या सायडीच्यान तो नॅशनल हायवे पास जाता म्हणजे मेन रोडा वयल्यान काम फाटल्या दिसांनी जाता थिंगा ताका क्रॅक्स येवपाक लागल्यो
आर यू अवेअर अबाउट दिस तुमच्या नदरेक कोणें हाडला आनी हें काम कसलें जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता न्हू ताका आमकां पिरियड आसता आनी तुमी इंजिनियर उरले आनी तुमी जाणा आयक पळय तुमी काम करता तेन्ना न्हू ताका पिरियड आसता मेंटेनन्स पिरियड क्रॅक कित्याक लागून येता ते टॅक्निकल हांव एक सांगूंक सोदिना एज MLA म्हणून इफ यू कम एंड सीट विथ मी प्रायवेटली आय कॅन टेल यू टॅक्निकली वाय द क्रॅक्स आर अकर्ड थोडे फावटी कितें आसता लोकांक दिसता मातशी क्रॅक गेलो म्हणून बरी मोठी आहा क्रॅक्स क्रॅक येता ड्यू टू सिमेंट येता पावडरान येता हिटीन येता खूब भाशेन येता जरी तर गोडाचें उदीक अशें पडत ट्रक गेलो आनी गोडाचें उदीक पडत तो गोडो देखून मुतवा तूं ते क्रॅक केन्नाच बरो ना देर आर सर्टन थिंग्स वीच कॅमिकल्स इट इफेक्ट्स